धारबांदोडे हालींच जाल्ल्या फॉरेन्सिक विद्यापीठा खातीर संजीवनी साखर कारखान्याची 2 लाख न्हय तर 4,14,000 चौकट मीटर जमीन दिल्या। आमदार प्रसाद गांवकारान आरोप केला। 4,14,000 चौकट मीटर जमीन फॉरेन्सिक विद्यापीठाक उपजिल्हा अधिकाऱ्यान परिपत्रक जारी केला। हो गैरप्रकार आशिल्ल्याचो आरोप प्रसाद गांवकारान केला। काल घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत ताणे कागदपत्रां सादर करून माहिती दिली। ताणे सरकाराचेर फटिंगपणाचो आरोप केला। तुमकां खबर आसा की गेल्ल्या 18 आनी 19 2 दीस आमचें असेंब्ली सेशन चल्लें आनी ह्या असेंब्ली सेशना भितर एक विशय जो आसा जो संजीवनी सहकारी कारखान्याचो आशिल्लो संजीवनी सहकार कारखाना धारबांदोडा हो विशय दोनूय दीस असेंब्ली भितर तापिल्लो आशिल्लो। दोनूय दीस हो विशय खास करून आयलो, भरपूर चर्चा जाली ह्या विशयाचेर आनी खास करून दुसरे दिसाक जेन्ना आमचे कलीग बक्सुद्दीन ढवळीकर हाणें गेल्ले 3 फावटी म्हणजे 3 असेंब्लीक ताणें रेजोल्युशन घातिल्लें, कॉलिंग अटेन्शन घातिल्लें की हे जो विशय आसा तो खंय तरी घेवपाक जाय म्हणून संजीवनीचो, पण 3 फावटी ते रिजेक्ट जाले आनी पयर आमी परत वेलान गेले नंतर मागीर सीएमान ताजेर एग्री जावन परत तो आमचो विशय जो आसा तो कॉलिंग अटेन्शनाक घेतलो। ते दिसा खास करून म्हाका दिसता सादारण एक नाजाल्यार 1 वर ते 1.5 वर ह्या विशयाचेर डिस्कशन जाल्लें। वेगवेगळ्या आमचे जे कलीग जे आसा तांच्या माध्यमांतल्यान डिस्कशन जालें आनी डिस्कशन जाताना तातूंत एक खास विशय आशिल्लो की संजीवनी सहकार कारखान्याची जी जमीन आसा जी धारबांदोडा हांगा जी जमीन आसा सादारण 14 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणजे आमच्या फॅक्टरीचो जो युनिट आसा तो युनिट आनी तेजे नंतर एग्रीकल्चर लँड आनी थोडीफार जी जमीन जी आसा पार्किंग प्लेस प्लस आमचे पेट्रोल पंप हो सगळो जो एरिया आसा तो भायर फाटल्यान जे इल्लिगल आमची थोडी क्वेरीज चलताल्यो हे सगळे जमीन जी आसा ती जमीन सादारण 14 लाख स्क्वेअर मिटर आसा। पयर जेन्ना आमी सीएमाक विचारलें की त्या जमनीचे बद्दल तुमी सगळ्यांक आयकल्लें आसतलें की ती जमीन जी आसा ती सादारण 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटीक दिवपाची ठरल्या असो म्हणून सीएमान स्टेटमेंट केल्लो। पण आयज जेन्ना आमी म्हणजे काल एक जाली पयर 19 तारखेर आमची असेंब्ली सोंपली, काल म्हज्या हातीक एक डॉक्युमेंट आशिल्लो, नवो डॉक्युमेंट आयिल्ले कडेन आसा जो मुद्दम तुमकां हांव दाखोवंक सोदता। ह्या जमनीचे बद्दल सादारण जेन्ना 14 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन थंय आसा आनी गव्हर्मेंटान थरली सांगलें आसा पयर की आमी नॅशनल फॉरेन्सिक युनिवर्सिटीक लागून आमी 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्ले कडेन आसा। हांव कोट करता 2 लाख स्क्वेअर मिटर, 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो विशय आयलो नाशिल्लो। क्लियरली सांगता आनी तुमी बी सगळे पत्रकार थंय बसले कडेन गॅलरी आशिल्ले सो तुमकां हांव क्लियर सांगूंक सोदता की ही जी 2 लाख न्ही तर 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती आयज संजीवनीची दुसऱ्या खंयच्या तरी कामा खातीर म्हळ्यार जावं ती नॅशनल फॉरेन्सिक आमची कॉलेज युनिवर्सिटी जावं किंवा आनी दुसरी कामां खातीर जे तेणें हांगा म्हणले कडेन आसा की लॉ युनिवर्सिटी म्हणून तेणें म्हणले कडेन आसा ह्या हाजेर। सो म्हाजी सांगपाचो विशय आसा की जे उतर आयज असेंब्ली सुद्दां जेन्ना आमी 40 लोक आमी असेंब्ली भितर बसले कडेन आसा आनी असेंब्ली सुद्दां अशे जे विशय आसा ते सविस्तरपणे लोकांच्या माध्यमांतल्यान फुडें येयना जाल्यार ह्या खंयचे पद्दतीन सरकार चलता हो खंय तरी आमकां विशय गंभीर घेवपाक जाय। ज्या वेळाचेर 2 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया सीएम आमचे सांगतात आनी जेन्ना आयज लेटर वता आमचे डायरेक्टर ऑफ आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसांतल्यान लेटर वता कोण डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना धाडटा। अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा संजीवनी साखर कारखान्या वयल्यान चर्चा जाली। विधानसभेत एक आनी अधिवेशन सोंपल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा एक प्रत आपल्या हातांत मेळ्ळी। तातूंत ती जमीन 2 न्हय तर 4 लाख चौकट मिटर जमिनीची नोंद आसा, प्रसाद गांवकारान सांगलें। पळय खंयच्याय गोंयची ह्या भुमीक जर खंयचेय जर आमचे बरे प्रोजेक्ट येता जाल्यार ताका आमी ऑलवेज वेलकम करपा जाय, हितून म्हाजें मत दुमत कांयच ना, कळ्ळें। पूण ज्या पद्दतीन तुमकां तें हँडओवर करून दिवपा जाय तें करचे पयलीं कांय प्रोसेस आसा। ही ह्या जमनी भितर आयज शेतकार इनवॉल्व आसा, आयज सरकार इनवॉल्व आसा। ही खंय तरी एक हाजी जमीन आसा आनी ती जमीन आयज एक भागाक कळटा तातूंत भायल्यावर तें डिसिजन तें सरकार घेता जाल्यार हें डिसिजन योग्य न्ही हें म्हागे सांगपाचें तात्पर्य। ना तितलें जायना, तेंच तें डिमोरलायज केले कडेन आसा लोकांनी। सो लोकांक खंय तरी परत उसाक प्रोडक्शन हाडपा जाय, तें हाडपा खातीर सरकार कांय करना। स्किमी डिक्लेअर केलो जर स्किमी मेळपाक जाय आमकां, स्किमी डिक्लेअर केलो हेजेर आमी शेतकारांक ताळताच न्ही। शेतकारांक एक्चुअल त्या फिल्डांतल्यान बाबा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक वेगळें उरपा जाय आसलें, शुगर केन कशें वाडोवपाचें, कल्टिवेशन कशें वाडोवपाचें, कितलीशीच जमीन पडीक पडले कडेन आसा तेतून भितर शेतकारांक कसो इनवॉल्व करून घेवपाचो हें आजून पर्यंत चलना। हें जायना। हांगची फॅक्टरीची गोश्ट वेगळी आसा पूण जाग्यार लोक कशे आमी कल्टिवेट करतले, जे डॅम बांदले कडेन साळावलेचे हे साळावले डॅमाचे उदकाचे उपयोग कसो करून घेतलो हो आजून पर्यंत हेजो प्लॅन ऑफ एक्शन सरकारा कडेन ना। ताणें म्हाका एक कमिटी घातले कडेन हांव ती अटेंड करना, ती
ताणें आमकां विचारना ते विशय कमिटी स्टाफ हें केले कडेन आमकां कांय कॉन्फिडन्स घेतला ताणें एकच हांवें पयलीं अटेंड केल्ली हांवें तांकां सरळ विचारलें हे कमिटी भितर आमी रावपाची हें ना आमी सांगलें तांकां क्लियर केल्लें. ताजो विशय जो आसा तो जेन्ना कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तेणें स्टेटमेंट केल्लो की 365 दीस हो जो कारखानो आसा कित्याक ते आतां सद्या चलता सादारण एक 90 दीस ते 120 दीस चलोवपाचे मॅक्झिमम जो ही कॅपॅसिटी आसली त्या प्रमाणे पूण तेणी सांगलें की 365 दीस तो कारखानो चलोवपाची कॅपॅसिटी आमी करतले म्हणून आनी हो स्टेटमेंट केलो म्हाजे मुखार न्ही तर आमचे तमाम जे शेतकार लोक आशिल्ले ते मिटिंगेक सगळे प्रोसिडींग आसा ऑलरेडी ते शेतकारां मुखार तेणी केल्लो पूण म्हाका दिसता तेजे नंतर ह्या विशयाचेर खंयच चालना जाल्ले कडेन ना तो खंय तरी विशय थंय स्थगीत जावन उरलो आनी ताजे नंतर तो विशय आसा तेंच्या कडेन आमी एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो आसा आमचे बाबू कवळीकर किंवा ताच्या डिपार्टमेंटा कडेन तो सोंपयल्ले कडेन आसा पूण हेजो अर्थ असो न्ही की जमीन तांचे कडेन दिली ना जमीन कॉपरेटीव सेक्टरा कडेन उरतली अजून जमीन तांचे कडेन दिल्ले कडेन ना आनी तांकां कित्याक त्या जमीनचो हें करपाक मेळपाना हें सारकें क्लियर आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख.